help to resolve this thing. All party delegation will help because त्यांचे WR मिनिस्टर सांगता की नथिंग विल हॅपन. आम्ही जे आहात ते आम्ही करतलेच. ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय ते नाटक बेजिकली. नाटक कित्याक लोकांक सांगपाक की आमी कितें तरी प्रयत्न करता. तुमकां याद आसतली 4 नोव्हेंबराक 2019 ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हेलें आनी थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी सांगलें की ते आमी EC जी आसा ती आमी रद्द करतले. 18 डिसेंबराक तेंच्यांनी EC रद्द करपाचें एबियन्सान दवरपाचें आमकां आश्वासन दिलें आनी आमी एज सेव म्हादई सेव गोवा म्हणून तुमकां खबर आसतलें की मांडवीच्या तिराचेर थंय वचून म्हादई आरती फातिया आनी ब्लेसिंग्स ह्यो 3 गोश्टी केल्यो. कारण आमचें म्हणणें अशें आशिल्लें की उदकाक रिलीजन लागना. दॅट वॉज अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन की बाबा आमी एबियन्सान दवरले. तुमकां खबर आसतलें 24 तारखेक परत सेंट्रल गव्हर्मेंट कर्नाटकाक बरयता की आमी एबियन्सान दवरुना, यू कॅन स्टार्ट वर्क म्हणून. म्हणजे हे ऑल पार्टी डेलिगेशनाचो अर्थ कितें उरता जेन्ना तुमचें केंद्र सरकार आयकना, जेन्ना कर्नाटक सरकार तुमचें आयकना, जेन्ना खुद्द तुमची पार्टी स्ट्रॉंग ना गोंयान तुमकां पुश करपाक, त्या टायमार ऑल पार्टी डेलिगेशनाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. जशें महेशान म्हटलें की तुमी 33 जाण आसा, तुमचे 33 जाणांसून सुद्दां जर तुमचे कडेन ताकद ना जाल्यार 33 जाणांनी रिजायन करप. अपरिशनानूच जर करूंक जाय ऑल पार्टी डेलिगेशन येवन 7 जाणांनूच जर करूंक जाय जाल्यार 7 जाणांक तुमी बसया आनी तांकां चलोवनी राज्य ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता ते. दिस इज नॉनसेन्स. भारतीय जनता पार्टी करतात आनी मुख्यमंत्री करतात. जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन म्हणटा तेन्ना लास्ट टायम आमी पळयलें की जेन्ना CMान तेंची मिटींग आपयल्ली तेन्ना बाकीचे जे अपोजिशन पार्टी ते अटेंड करूंक ना. तेन्ना CMानी म्हटलें की जर ते ह्या मिटिंगेक येना जाल्यार ते PM कडेन वयतले तेन्ना कशें येतले काय म्हणून. ना लास्ट टायम म्हाका जे खबर आसा की विजय सरदेसाय ते ऑल पार्टी डेलिगेशनाक गेल्लो अशें म्हाजें तरी नॉलेज सांगता. राजेंद्र केरकर बाब गेल्लो आनी निर्मलाताई गेल्ली. आतां ऑल पार्टी म्हटल्यार कितें, इट कॅनॉट बी ओन्ली अ पॉलिटिकल पार्टी. पार्टी म्हटल्यार स्टेक होल्डर्सांक उरूंक जाय न्ही. आनी स्टेक होल्डर हांगा सगळ्यात मोठो जर कोण आसा निर्मलाताई आनी राजेंद्र केरकर बाब. ते गेल्ले न्ही, तांच्या समोर घडामोडी घडल्या, तांकांच तुमी फटयलो. सो हे ऑल पार्टी करून तुमचो फायदो कितें आसा. तुमी ऑल पार्टी करपाचें आसा न्ही, तुमकां कितें तरी सगळ्या गोंयच्या सगळ्या पार्ट्यांक निर्णय घेवपाचो आसा न्ही. स्पेशल असेंब्ली फॉर म्हादई आपया, ताजेर डिस्कशन करा, असेंब्लीन रेजोल्युशन घेया आनी पंतप्रधानांक धाडा. ते तुमचे कडेन जावंक शकता. ते तुमचे कडेन जावपा ना, तुमी करपा ना, बिकॉज तुमकां तें करपाचें ना. तुमी दबावान आसा. तुका शूट केलें तूं बसता, आमकां खबर आसा न्ही. वयल्यान अमित शान शूट केलें, हांगा हो बसता प्रमोद सावंत. सो तें बंद करा न्ही. खुर्ची इम्पॉर्टंट की गोंयची आवय इम्पॉर्टंट, आमच्या सगळ्यांची आवय इम्पॉर्टंट, हें प्रमोद सावंतान ठरोवपाची गरज आसा. आणि हांगासर कर्नाटकाचे सुद्धा लोक आहा ते सुद्धा उदीक हे यूज करता, कळ्ळें तुका. आणि आयज आमी जेन्ना गोंयकार हेच्या खातीर झगडटा, म्हादई इशूचेर आमी झगडटा, जाल्यार आमकां खंयच दिसना की कन्नड लोक जे आहात न्हू, कितलेशे लाखांनी लोक आहात तेंच्यांनी हांगा आपले ह्या सरकारान मंत्री संत्री आपल्या फायद्या खातीर तांकां वोटींग कार्डां करून दितात, आधार कार्डां करून दितात कितें, आनी सगळे बेनिफीट सुद्दां आहा ते तांकां हांगा गोंयांत मेळटा. आनी आयज हें उदक ते सुद्दां लोक पिता, तेंची भुरगीं पिता, हेच्या फुडलें जनरेशनूय पितले. पूण आयज आमकां तेंचो सपोर्ट जाय तसो मेळना. मागीर तशें जाल्यार कन्नड लोकांक आमी सपोर्ट करून कितें फायदो. हांगासर तांकां कित्याक जाय, कितें रे, तांकां हांगासून डिपोर्ट करपाचें म्हाज्या हिसपान जालें. आयज जर गोंयच्या आमचें हें अस्तित्व जीवन आनी मरणाची पाळी येयली आमचेर, आनी ह्या जर सपोज वायट टायमाचेर आमकां जर कर्नाटकाच्या लोकांचो सपोर्ट मेळना, कित्याक कर्नाटकाच्या लोकांचो सपोर्ट कित्याक म्हणटा, कर्नाटकान इशू क्रिएट केला हो, गोंयकारांनी इशू क्रिएट करूंक ना. आनी कर्नाटका आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांचो गळो दामपाक उठला, आमकां तानेन मारपाक उठले. कितें त्या टायमाचेर हेंचे व्हडले व्हडले लिडर आहात जे हांगासर भवनां मागतात, आमकां हें भवन जाय तें भवन जाय म्हणून, आमकां जागे दिया बीन म्हणून. जाल्यार आयज तुमकां ते सेम डेलिगेशन हेंचे लिडरांचे घेवन हे बोमय्या कडेन वचोंक शकना आनी तेजे कडेन उलोवंक शकना की आमी सुद्दां थंय रावता, आमी तें उदीक पिता. मागीर तुमी हो अन्याय गोंयकारांचेर कित्याक करता. आमचेर काय केन्ना गोंयकारांनी अन्याय करूंक ना, हें भाशण आसूंक जाय तेंचें. पूण ते भायरूच सरोंक सोदिना. तुमी जर भायर सरोंक सोदिनात जाल्यार मागीर आमची जी तुमच्या बद्दल जी घृणा आहा न्हू ती वाडटली मागीर. कितें आनी तेजो कोप तुमकां सोंसचो पडटलो, कळ्ळें तुका. आयज खऱ्या अर्थान तुमी पयलीं त्या बॉर्डरीचेर उबे रावन झगडपाची गरज आसा. कित्याक तुमकां सुद्दां जे आमकां गोंयकारांक बेनिफीट मेळटा न्हू तितलेच बेनिफीट तुमकां मेळटा. गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळे, जागे कम्युनिटीत एक्वायर केले, हें उदक पिता तुमी, भुरग्यांचे जे स्टडीज बिडीज जे आहा ते तुमची भुरगीं हांगासर कोण इंजिनियर जालो, डॉक्टर जालो, सगळे तुमकां पोस्ट मेळ्ळे हांगासर. सो तुमचें कर्तव्य तें की तुमी फुडें सरोन ह्या लढ्याक तुमी फुडें आसूंक जाय. गोयचो जो वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री आसा दे हॅव टू टेक ऑल द पॉयंट्स इन टू कन्सिडरेशन. स्पेसिफिकली जे इट इज नॉट डायवर्शन, ओके, तांणी वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल हॅज सेट शेअरिंग, दॅट ऑल्सो हाऊ मच अमाउंट ऑफ शेअरिंग हॅज नॉट एट बीन डिसायडेड.
Okay, so now the Supreme Court has said orderan कितें घाला, no construction is allowed म्हणून on the Kalsa Bandura. No construction म्हणजे there are other ways of construction. Pipeline घालपाक शकता, lift irrigation technique, जायते techniques ते वापरपाक शकता. So that order has to be revisited and stated that no any type of construction or any method technology should be allowed to divert the water. Okay, and it can be only sharing. हे जे water resource ministry गोंयांत आसा, they have to prevail upon the center. आणि so it is, and one more thing, we have to file another fresh contempt petition because they are going ahead with this. So आता थंय कळसाक तांणी digging सुरू केलें, बंडुराक digging सुरू करूं ना. When we had visited, we found some stones were kept and all, so to divert the natural flow. So diversion is not allowed. Plus forest ministry ची जे permission require असा हे करपाक, environment ministry चे जे permission असा, that has not been taken. So we still, Goa government has a chance to prevail upon the center, and the center should deny permissions based on environment and forest, and based on this, that no construction can be allowed. Here modify korun, no any type of technology or technique can be allowed for that is also important. That has to be done. So and it is not about diversion, it is about sharing. The Karnataka government can take from Banihalla tributary, which is their tributary of Madai, and humanitarian grounds म्हणटा न्ही ते. So धारवाड आनी हुबळीक थंयचे बेणीहल्लाचे ते घेवपाक शकता. तांकां आमची जो नॅचरल फ्लो गोंयान येता फ्रॉम कर्नाटका ऑफकोर्स, तो डायवर्ट करपाची गरज ना. So water dispute tribunal has to take a stand now. We have said only about sharing, not about diversion.